दोन फावटी मुरगांव पालिकेचे नगरसेवक म्हणून निवडून आयिल्ले लिओ रॉड्रिगीस हांच्यांनी मुरगांव पालिकेच्या नगराध्यक्ष पदा खातीर नामांकन दाखल केलां। भाजपाच्या फुडारपणा खाला अध्यक्ष म्हूण बिनविरोध निवडून येवपाची शक्यताय आसा। आदले नगराध्यक्ष दामोदर कासकर हांच्यांनी राजिनामो दिले उपरांत नगराध्यक्षाचे पद रितें आशिल्लें। 27 जुनाक वेंचणूक जातली जाल्यार 26 जुनाक मेरेन उमेदवारी दाखल करपाची निमणी तारीख आसा। RDXGOA खातीर वास्कोच्यान प्रसाद नायक। लिओ रॉड्रिगेस त्याने आयज नॉमिनेशन फॉर्म केला फॉर चेअरपर्सन वास्कोचो आणि लास्ट एक वर्स आमचे दामू कासकर जो एक चेअरपर्सन होता त्याने बरें काम केला। सो आता हांव एक वायस चेअरपर्सन म्हणून सो आता लिओन फॉर्म भरला। सो आम्ही रावला की तो एक बरो मनीस बरें काम करतलो आणि आमचे सगळे 25 काउन्सिलर मेळून ताका आमी हेल्प केल्लो आसा आणि हांव आशा करतलो की तो फुडें बरें म्युनिसिपालिटी चलोवची अशें आमचे फूल काउन्सिल आनी VCP म्हणून तुमचो सपोर्ट आसतलो हय म्हाजो सपोर्ट आसा। आज हांवें फॉर्म भरला आनी आमची नॉमिनेशन डेट आहा 26 पूण आयज आमी भरला सगळे काउन्सिलर आनी सगळे काउन्सिलर म्हजे बारा आहाय ते आमकां सपोर्ट केला। आमी सगळ्यांनी आयज फॉर्म दिला म्हजे नांवान आनी इलेक्शन डेट आहा 27 इलेक्शन जातलें। म्हाका दिसता तें आनोवपच जावपाची शक्यताय आहा आनी म्हाका सगळ्या काउन्सिलराचो सपोर्ट आसतलो अशें म्हाका आशा आहा। ताका लागून हांव हें काउन्सिल आसतलें BJPचे आनी ताका सपोर्ट मवीन गुदिनो आनी आमचो मवीन गुदिनो मिनिस्टर आनी तसोच आमचो हाजी सालकर MLA वास्कोचो तेजोय सपोर्ट आमकां आसतलो आनी एक्स मिनिस्टर मिलिंद नायक तेजोच आमचो सपोर्ट आहा आनी हें काउन्सिल बरे भाशेन चलतलें आनी वास्को खातीर बरें काम करतलें। हांव सगळ्या वास्कोकारांक गोंयकारांक सांजवाचे उनवीत परबी दिता आनी त्याच निमतान आमचो लिओ रॉड्रिगीस बाब सेकंड टायम इलेक्ट जाल्लो काउन्सिलर आयज आमच्या मदीं चेअरपर्सनाक फॉर्म भरपाक येयल्लो आसा। म्हाका दिसता आमचे जे 25 काउन्सिलर जे आसा पळय ते सगळे जाण ताका सपोर्ट करतले। हांगा आमच्या काउन्सिलान ऑपोजिशन अशें कोण ना हें म्हाका दिसता आनी समज हांवें फॉर्म भरलें जाल्यार कोण तरी ऑपोजिशन आसा अशें तुमकां सिद्ध जातलें आनी समज कोण लिओच्या अगेन्स्ट फॉर्म भरिना दॅट मिन्स हांगा ऑपोजिशन कोण ना युनिनिमस म्हाका दिसता अनअपोज आमचो चेअरपर्सन लिओ रॉड्रिगीस जावं शकता। ताका बरी नॉलेज आसा कित्याक हेच्या पयलीं 5 वर्सांनी काउन्सिलर म्हणून काम केलेलें आसा। हांगा कितें काम करपाचें कितें ना कितें पद्दत खंय कोणा कडेन वचोन कशी कामां करून घडोवन घेवपाचें आहा पळय तेचे कडेन लिओ कडेन ती कॅपेसिटी आसा। तो पयलीं अर्बन मिनिस्टराचो काउन्सिलर आसलेलो सो आनी जी सुडाचो वायस चेअरमॅन सुद्दां आसलेलो सो ताका नॉलेज बरी आसा आनी आमकां खात्री आहा वास्कोकारांक लागून तो कितें तरी डेव्हलपमेंट करून दितलो। आयज आमी तुमी पळयता आसतले हांगा म्युनिसिपालिटीची परिस्थिती सद्या बरी ना बिकट कामकाज चालू आसा तरी आसतना त्या रितीन तो हांगा तेणी तो सीट घेतलो आनी दामू आमचो कासकरान जे पयले कार्य चालू केलेलें आहा तेच फूल कंप्लीट करपाचो तेजो ध्येय आसतलो।